मायकल बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल अशी किती जाला तुमच्या सरकारा भितर की तुम्ही मंत्रीच एकमेकाचेर किंवा चीफ मिनिस्टराचेर फार मारपा लागल्यात, तेय बी इलेक्शन 6 म्हयन्याचेर आसतना. अशें किती बिगडलां? ह्या दिसांनी आमी पळयलां की मिनिस्टर थोडे जाण कितें कितें उलयले, कोण फायनान्साचेर उलयलो. फाटल्या दिसांनी जेन्ना हे येयले, सायक्लोन येयलो, स्टॉर्म जाले येदे व्हडले, तेन्ना हांवूय रेडीनेस जे आमी रेडी आसपाक जाय आसले, थिंगा आमी खंय तरी फाटी उरले म्हणून आमी उलयले. आनी हांव जे उलयलां म्हाका दिसता इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आनी ते जावपाक जाय आसले आनी फुडें ही गजाल जावपाक जाय. एट द सेम टायम जेन्ना आयज कोण 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 कितें उलयता तांकां चीफ मिनिस्टरान कितें सांगूंक जाय तितलें सांगलेलें आहा. आनी एज अ कॅबिनेट, एज 12 members with our chief minister, we have to work for the people. लोकांची कामां जी कितें आहा ती जावपाक जाय, हे इम्पॉर्टंट आहा. मायकल बाब, जर तुम्ही सगळे जाण उलयता ते आयकलें, ही लोकांची कामां जायनात अशें दिसता न्ही. लोकांची सोडून दी तुमचीच कामां जायना अशें दिसता. हें कित्याक जालां? कोविड सिच्युएशन जेन्ना स्टार्ट जालें आतां परतून, तेन्ना खुबशीं कामां जी पायपलायनीन आसली, जी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जावपाक जाय आसली, जी गोंया खातीर जावपाक जाय आसली, ती खंय तरी पेंडींग उरली. काय आमदारूय चाळवले, काय मंत्री चाळवले, बेजार जाल्ले आहा. आतां ती जावपाक कोविड सिच्युएशनांतसून आमी भायर सरपाक जाय. आमी अंडरस्टँड जाता that there are difficulties, we are in difficult times and we have to understand that we are in difficult times, but which works, which needs to be done on priority, जी प्रायोरिटी घेवपाक जाय, जी महत्वाची कामां आहा ती कामां जावपाक जाय. आतां स्लोली कोविडांतसून आमी भायर सरता, केशी उण्यो जाल्या. आतां जी कामां पेंडींग आसली, जी कामां महत्वाची आहा ती कामां आमी परतून स्टार्ट करून हातीन घेवपाची गरज आहा. हे 2 दिसांक जे हे जाले, ती कामां घोडेक इम्पॉर्टंट आसतली इलेक्ट्रिसिटी पॉयंट ऑफ व्यू आनसून, पावर पॉयंट ऑफ व्यू, जी निलेश काब्रालान उलयला पळय ती. सो ती 100% जावपाक जाय. चीफ मिनिस्टर आयज ना फाल्यां ती करून दितलो, हे म्हाका गॅरंटी आहा. कित्याक पावराची जी कामां, जी निलेश काब्रालाची पर्सनल न्हू ती आमची गोंयची कामां, आनी ती जर तर जावपाक जाय जाल्यार ती जावपाकूच जाय. घोडेक फायनान्सान ती गेली आनी फायल परतून क्वायरी काडून परतून येयली, तो मातसो बेजार जालो. जाता तशें सगळ्यांक दिसता की आपलें काम रोखडेंच जावपाक जाय, आनी हे जेन्ना गोंयचें काम आसता ती कामां जावपाकूच जाय. आनी म्हाका दिसता ह्या विकान ती कामां जातली. आयज हेचेर भासाभासूय जाल्या कॅबिनेटान आनी चीफ मिनिस्टरान आश्वासन दिलां ह्या विकान आपूण करून दिता. मायकल बाब, एक गजाल म्हाका विचारपाक ती म्हळ्यार तुमी कोविडांतल्यान आतां आमी भायर सरतात अशें म्हळें. ही जर पयली परिस्थिती आनी कर्फ्यूची जर परिस्थिती पयली, तुमी सुरवातीक म्हणटाले की कर्फ्यू लॉकडावन इज नॉट व्हेरी हेल्दी फॉर इकॉनॉमी. मागीर परिस्थिती अशी जाली की तुमीच सांगलें की कर्फ्यू किंवा लॉकडावनाची गरज आसा. आज तुमी म्हणटात की आमी कर्फ्यू कंटिन्यू करपाक जाय, वेर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशनाचो जर मूड पळयलो जाल्यार कर्फ्यू कंटिन्यू करपाचो दिसना. हाऊ डू यू लुक एट इट? सी, वी आर इन कर्फ्यू फॉर क्वायट अ लॉंग टायम, आनी लोकांक कळ्ळें आहा की मास्क कितलो कंपल्सरी आहा, गॅदरींग जावपाक जायना, हात दिवपाक जायना, सोशल डिस्टन्सिंग हे सगळें जावपाक जाय. आतां कर्फ्यूआनसून जर तर आमी भायर सरतले जाल्यार तेका फेज वायजान भायर सरचें पडटलें. तितून आमकां टप्प्या टप्प्यांनी तेका सगळें एकदांच ओपन करूंक जावचें ना. आमचे कोस्टल बेल्टाक नायट लायफ म्हणून आसता, थिंगा म्युजीक जाता, थिंगा डान्स जाता, थिंगा वेगवेगळे शोज जाता. हे सगळें आमकां सद्याक बंद करचें पडटलें. इकॉनॉमिक एक्टिविटी जर तर स्टार्ट करतले इन द स्टेट ऑफ गोवा, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स which we'll have to take care of, which we'll have to do in a phase manner, in a slow and steady manner right now.
एट दिस मुवमेंट 500 केसी दिसाक अजून बसून जाता करेक्ट. आणि तिंगा आम्ही काल पहिला 14 डेथ ऑफिशियली जाल्ले आहा हॉस्पिटलांनी. घरा लागीं कितके जाले ते हांव नपय. सो what I am saying in short is that still the time is not come for us to open anything. कर्फ्यू एक्सटेंड झाला 14 तारीख पासून. 14 सून 20 जावंक शकता आणि 7 दीस जावंक शकता एक्सटेंड. आणि जे 3 आहा ते 3च उरोंक शकता. 3 o'clock पासून कर्फ्यू आहा पळय तो. पण म्हाका दिसता की 3 भायरूय पासून लोक भोंवपाक लागले. लोकांचे पेशन्स, people are running out of patience. They cannot stay indoors. So they want to come out. But are we going to put other people at risk? That also we have to see. Because a time was there when I was saying economic activity is very important. We cannot stop that. आम्ही पहिला आता इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी स्टॉप जावन कितल्या लोकांक त्रास जाला ते. बट लाईफ इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट ऑल्सो वी हॅव रिअलाइज बिकॉज वी नेवर न्यू दॅट इतल्या मोठ्या प्रमाणात लोक मरोंक शकता म्हणून. आणि आम्ही हे पळयल्ले आहा. सो वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी कॉशियस. प्रिकॉशन घेऊनच फुडें वचपाक जाय. आयज आम्ही निर्णय घेवपाक जाय. मायकल, आय रियली वॉन्ट टू आस्क यू दिस की तुम्ही सुरवातीक जेन्ना लॉकडावन नाका म्हणटाले ते लॉकडावन तुम्ही म्हळ्यार की जाय म्हळ्यार जाय खंयच्याय परिस्थितीक घालात, लेट करनाकात म्हणून. हाऊ डीड दॅट चेंज इन पॉयंट ऑफ व्यू हॅपन? अशी किती एक्सपिरियन्सीस तुमकां आयले जाका लागून तुमचो पॉयंट ऑफ व्यू चेंज जालो? कितें जालें न्हू, मुंबय केशी वाडपाक लागल्यो. See, we have direct link with Mumbai. We are connected to Maharashtra by a border where people drive into Goa. People fly from Mumbai. Highest number of flights come from Mumbai to Goa or Pune to Goa. We had seen the rise of COVID-19 cases in Mumbai, in Pune. We had seen rise of COVID-19 cases in Bangalore. We had seen rise of COVID-19 cases in Delhi. So, हे पोवन आमकां अशें दिसलें की COVID-19 केसीस गोंयांतूय मोठ्या प्रमाणात वाडोंक शकता. सो वी हॅड दॅट टायम टोल्ड चीफ मिनिस्टर की हे तूं बंद करपाची आयज गरज आहा. खंय तरी चीफ मिनिस्टरूय बंद करूंक सोदतालो, पूण देर वर वेरियस रेस्ट्रिक्शन. खूब डिमांड आसलो. इवन TTAG आसूं, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आसूं, ते म्हणटाले तुमी फूल लॉकडावन करिनाका. पूण जेन्ना आमकां कळलें की लॉकडावन करीतूच जाल्यार ही चेन ब्रेक जातली, तेन्ना आमीच चीफ मिनिस्टराक पटोवन दिलें की तूं लॉकडावनाक वच. आणि आमी कलंगूट कांदोली पयले लॉकडावनान वचपाची आमी डिसिजन घेतलें. बिकॉज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशनान सांगलें की आमी वी विल लूक एट द सिच्युएशन अँड देन गो फॉर द लॉकडावन. आमी पयले गेले. तेजे उपरांत 4 दिसांनी इमिडिएटली सीएमानूय डिसायड केलें की लॉकडावन वचोन 1 पासून एसेन्शियल चालू उरपाचें. बट it was very important at that particular time because the circumstances आमकां ते स्टेजीचेर हाडले. ते सायडीन केशी वाडटाल्यो, पूण हिंगासर गोंयांत डेथ जावपाक निकती सुरवात जावपाक आसली, म्हणजे जावंक नासली. त्या टायमार पॉझिटिव्ह केसी वाडोंक लागल्यो, डेथ चालू जावंक नासली. पूण जेन्ना डेथ चालू जाल्यो तेचे पयलीं आमी कलंगूट कांदोली एरियान आमी लॉकडावन स्टार्ट केलें. इमिडिएटली 4 दिसांनी भितर चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केलें ते. बट इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मायकल बाबा, दिसना की काय डिसिजन्स घेवपाक डिले जालो म्हणून? कारण जो लॉकडावन 7 मेच्या उपरांत आयलो तो घडये लॉकडावन जर एप्रिलाक आयिल्लो जाल्यार चड फायदो जावपाचो, चड लोकांचो जीव वाचपाचो. आमची तुका सांगूंक वयशें जाल्यार ते भाशेन कोणेच चिंतूंक नासलें की कोवीड सिच्युएशन जे हाती भायर गेले गोंयांत, कोणेच चिंतूंक नासलें इतलें जातलें म्हणून. आमी जाल्यार चिंतूंक ना, कोणेच चिंतूंक ना, इवन डॉक्टरांनी चिंतूंक नासलें. बट वी हॅव टू फर्स्ट एडमीट दॅट आमची तयारी तशी ते मोठ्या प्रमाणात नासली की इतल्यो केशी जातल्यो, इतले लोक ऑक्सिजनाक हे जातले, त्रास जातले, ऑक्सिजन आमचे कडेन आसचें ना, हे कोणेच चिंतूंक ना. सो वी हॅव सीन दीस ऑल ऑफ अ सडन which we were actually not ready, but we stood on the ground to help a lot of people. आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवपाक जाय. फुडली तयारी आमी असली करून दवरपाची आयज गरज आहा. स्टेट एक्सचेकर्स मनी has to be spent for upgrading the existing infrastructure of Goa Medical College asu, CHC, PHC asu,
थिंगासोर जे ऑक्सिजन सप्लाय टू ऑल द बेड्स, जे पायपलायनीन सप्लाय करूंक जाय, जे ऑक्सिजन प्लांट घालूंक जाय, ते सगळे वस्तू आमकां करून दवरचे पडटले. इट्स नॉट ओन्ली फॉर दीस, फॉर एनी अदर इव्हेंच्युअलिटी. सो आमचे कडेन तयारी आसपाक जाय. दुसरो विषय येता तो आता इकॉनॉमीचो, आणि मेन इकॉनॉमी सध्या आसा आमची टुरिजमाचेर. पावस सुरू जाला, बट टुरिजमाचो सीझन किंवा इवन पावसाच्या दिसांनी ट्रॅफिक आमचे आसतालें. तुमकां कितें दिसता फ्रॉम टुरिजम स्टँड पॉयंट, वेन कॅन वी एक्सपेक्ट थिंग्स मुवींग? एवरी इयर पावसान सगळ्यांक सुबेज गिरायक जातालें. प्रमोद बाब, पावसान म्हणटा पळय ते गिरायक सगळ्या हॉटेल इंडस्ट्रीक, रेस्टॉरंटांक, नायट लायफाक आनी तेचेर एलायड एक्टिविटीज ज्यो आहात दुसऱ्यो, वेदर इट इज ग्रॉसरी शॉप, वेजिटेबल सप्लायर्स, चिकन सप्लायर्स, शॉप्स, एस्टॅब्लिशमेंट, हे सगळे बरे भाशेन चलताले. पूण आमी आतां पळयलां की कोविडान हे सगळे बंद आहा. बट जेन्ना इकॉनॉमीक एक्टिविटी कोण म्हणटा गोंयान स्टार्ट जावपाक जाय, कोण म्हणटा ना स्टार्ट जावपाक जाय, सद्या कोविड सिच्युएशन is not favoring us to start the economic activity in the state of Goa. I fully agree with this. I also am a hotelier, but at the same time we have to see how good the cases will totally come down, will become zero, and the deaths will become zero, and in which manner we are going to open up tourism activity in the state of Goa. A lot of businessmen are affected with this. इम्पॅक्ट बरो मोठो जाल्लो आहा. थर्ड इन्स्टॉलमेंट और सेकंड इन्स्टॉलमेंट और थर्ड इन्स्टॉलमेंट जो वचपाक जाय आसलो बँकेन तो वचोंक ना. लोन्स काडलेले आहा. भुरगे जे अनएम्प्लॉयड यूथ जे आयज जाल्ले आहा, हॉटेलांसून घरा येवन बसल्या, कोण आपले ओन बिझनेस घातलेले ते घरा आहा, सगळ्यांचे त्रास जाल्ले आहा. बट स्टील वी वील हॅव टू वेट. कित्याक आमी जर जाप करून फाल्यां स्टार्ट केले जाल्यार आनी कितें थर्ड वेव येवंक शकता, आनी कितें येवंक शकता. बट आमी प्लॅन करून हे स्टार्ट करपाची गरज आहा. वेदर इट इज नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट और किट्स, कंपल्सरी किट्स अवेलेबल टू बी मेड अवेलेबल इन गेस्ट हाऊसेस, इन रिसॉर्ट्स, इन हॉटेल्स, सो दॅट टेस्ट थिंगा करून नेगेटिव्ह आहा जाल्यारूच गेस्टाक दवरप, ना जाल्यार तेका कोविड केअर सेंटरान घालप. म्हाका दिसता हे सगळी गजाली आमी प्रिकॉशन घेवचे पडटले. मायकल बाब, तुमकां नॉर्मल्सीचे एक वॅक्सिनेशनाचे सद्याचो आमचो जर रेट पळयलो, जगाचेर जें कितें चल्लें तें पळयलें, तुमकां कितें दिसता की फुडलो सिजन वी वील बी एबल टू स्टार्ट एट अ मे बी 50% or 60% कॅपॅसिटी, और सद्याक तुमी कांयच स्पेक्युलेट करपाक सोदनात? वॅक्सिनेशन इज द की. रायट नाव जे आमी म्हणटा हॉटेल इंडस्ट्री फाल्यां चालू करपाक जाय जाल्यार आमच्या हॉटेलाच्या स्टाफाकूच अजुनूय आमी वॅक्सिन दिवंक ना. त्या खातीर हो जो कोविडाचो प्रोटोकॉल आहा दॅट इज नॉट अलाउविंग आवर स्टाफ टू बी वॅक्सिनेटेड अजून पासून. सो स्टाफ इज नॉट डिक्लेअर्ड एज अ फ्रंटलाइन वर्कर. द पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्री, दॅट इज फार्मा इंडस्ट्री आसूं, पंचायत आसूं, गव्हर्नमेंट सर्वंट आसूं, ते फ्रंटलाइन वर्कर आहा. So all those who are below the age of 45, 18 to 45, who are working in this hotel industry are not allowed to go and get vaccinated because they have to go online and all those problems are there. But I don't look at, I look at it like this, that even if COVID cases come down by the end of this month in the state of Goa, say 20 तारीख 25 तारीख पासून सकला देवल्यो आणि 0 डेथ जाले जाल्यार आमकां इमिडिएटली स्टार्ट करून मेळचें ना. आमकां स्टाफाक वॅक्सिनेशन दिवपाची अत्यंत गरज आहा. आमचे गोंयकार स्टाफ आसूं, भायले स्टाफ आसूं, तांकां वॅक्सिनेशन दिवपाची गरज आहा. ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स आनी ड्रायव्हर्स तांकां वॅक्सिनेशन दिवपाची गरज आहा. ऑल दोज पीपल हू आर डायरेक्टली, हू विल डायरेक्टली गेट कमिंग टू द ट्युरिस्ट, विल बी कमिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा, तांकां जे कोण डायरेक्ट कॉन्टॅक्टान आहात तांकां वॅक्सिनेशन दिवपाची गरज आहा. Then only we can think of starting the business. Negative certificate ही एक आसतलीच, पण त्याच्या भायर नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट ही भायर कंपल्सरी किट्स टू बी मेड अवेलेबल इन ऑल द हॉटेल्स, गेस्ट हाऊसेस एंड रिसॉर्ट्स. हे म्हाका दिसता करपाची गरज आहा. ना जाल्यार वी कॅनॉट टेक अ चान्स. येस, वी कॅनॉट टेक अ चान्स. म्हाका लास्ट मायकल बाब एक गजाल सांगात. सगळे जाण सरकाराक क्रिटिसायज करतात द वे इट हँडल्ड द सिच्युएशन.
ते मागीर लेट डिसिजन मेकिंग असो किंवा बाकीचे गजाली असो. हाव बॅडली डू यू थिंक दिस वील इम्पॅक्ट द रुलिंग डिस्पेन्सेशन इन नेक्स्ट इलेक्शन? See, whatever the government could do at that particular time, we have done. म्हणजे त्या टायमार जे सिच्युएशन येयले, आमचे बिझनेसीस सगळे चालू आसले, ऑल ऑफ अ सडन बिझनेसीस बंद करून कोविडान भितर सरले. जे आमी कोणेच चिंतूंक ना की कोविड सिच्युएशन गोंयान येदे मोठ्या प्रमाणात येतले म्हणून. सो इवन इफ इट हॅड टू कम लायक लास्ट टाइम जेन्ना कोविड येयले तेन्ना आमकां व्हडलो इम्पॅक्ट जावंक ना. त्या खातीर कोणे सिरियसली इतले घेवंक ना की इतले मोठ्या प्रमाणात जातले. इम्पॅक्ट ह्या फावटी भरपूर जालो. आवर डियर फ्रेंड्स अँड डियर रिलेशन्स आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड. आमचे खास फ्रेंड जे आसूं व माझ्या फ्रेंडाचो डॅडी आसूं, तेजो भाव आसूं, भयण आसूं, माय आसूं, ही सगळी आयज आमकां सोडून गेल्ली आहा. म्हाका दिसता इम्पॅक्ट खूब जाला. आनी फायनली कितें आहा, कोणाचे तरी ते ऑपोजिशनान घालप ऑर कोण तरी जे सोशल मिडियाचेर ते तुमी पयला आसतले की फायनल ब्लेम जो आहा हो गव्हर्नमेंटाचेरूच येता. पूण म्हाका दिसता आमच्या चीफ मिनिस्टरान डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं, हेल्थ मिनिस्टर आसूं, खुबशे काम तेणी केलां. थोड्या जाग्यार फाटी उरले आसत. जेन्ना जेन्ना तेंचे भितर सारकें नासलें तेन्ना हांवें बसून सांगलां की यू हॅव टू बी ऑन द सेम पेज. वी आर विथ यू, वी आर सपोर्टिंग यू. वी हॅव ऑल्सो प्रेस एम्ब्युलन्स सर्विसीस फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. भुरग्यांनी थिंगासर काम करपाक फुडाकार घेतलो. म्हणजे खुबशे बरे गजाली आमी ट्राय केले करपाक. वॅक्सिनेशन प्रोग्राम्स आमी स्टार्ट केले, आयज पासून चालू आहा. 2 कडे आमी वॅक्सिनेशन करता. म्हाका दिसता खंयचे तरी दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें इतले मोठ्या प्रमाणान खंयसरूच आसचें ना. म्हाका दिसता आमचे सगळ्यान व्हडले आहा गोंयान वॅक्सिनेशन सेंटर्स. सो वी हॅव ऑल्सो ट्राय टू हेल्प, बट एट द सेम टायम वी हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी and see that next time these things don't happen. Absolutely, Michael. तयारी करपाची गरज आहा. Yeah, absolutely. There is no substitute. There is no substitute to preparation. Yeah, preparation. हे आम्ही एक शिकलेले आहात की preparation for the third wave should be there. Yeah, Michael Bab, thanks a lot for joining. म्हाका दिसता तुम्ही जे सांगल्यात त्यो गजाली महत्वाच्यो आणि त्याच प्रमाणे गडबड करनासतना आबूजपण करनासतना ह्या विशयाकडे पळोवन कशें अनलॉकिंग स्टार्ट करप हेंय म्हाका दिसता तितल्याच गंभीरपणान सरकारान विचार करपाक जाय. अनलॉकिंग अनेकदा हांव स्पश्टपणे सांगूंक सोदता, अनलॉकिंग जे आहा खुबशे लोकांक त्रास जाले आयज. लोन फारीक करपाचे आहा, रिणां फारीक करपाचे आहा, भुरगे अनएम्प्लॉयड आहा. आमी सगळे सजमता, हांव सजमता कित्याक आय एम अ एंटरप्रेनर आनी म्हाकाय सॅलरी दिवपाक जाय भुरग्यांक. पूण एट द सेम टायम अनलॉकिंग करतना फेस बॅनरान करूंक जाय. एकदाच सगळे करप ना. एकदाच करून गेले जाल्यार परतून सगळे लोक एकदाच भायर सरतले आनी परतून कोविड सेकंड वेव जो आहा वो कंटिन्यू जावंक शकता गोंयान. सो वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी कॉशियस. वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल अँड डू फॉलो प्रॉपर प्रोटोकॉल. जे प्रोटोकॉल गव्हर्नमेंट आमकां दितलो ते फॉलो करचे पडटले. तेन्नाच हे कोविड खंय तरी फाटी उरतले आनी आमी जे बिझनेस करपाक जाय, जे इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी चालू करपाक जाय ती आमी चालू करून पावतले. Yeah, thanks a lot, Michael Bab, for joining. Very pertinent points.